दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नामान मरयेक कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आबळे सोम्याची साकण तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नामान मरयेक कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नामान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव. ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आणि आलतारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुका सकळ नासतना बेटोवच्या सोमेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या कथावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा. ये जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आणि बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व पातकांची शिक्षा माफी जोडूंक हांव खोशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जा तूं ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गान दितां. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण
आजपर्यंत सांबाळलंय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दिसयबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसयबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजे पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. भावार्थाचें विधान. सरस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवातय तेग जाण. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिर्सत म्हणटां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत म्हणटां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापीं केल्यान. तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणें आनी ह्या जिणये उपरांत सासणीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकूळदार आनी तुवें तें बासयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सरस्परा देवा, सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर्व मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळतां. कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समये सुकयतलो म्हूण थीर निश्चेव करतां. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मोरये, पापखत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभावा मारिफात म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ये मोरये, पापखत नातल्ल्या
तुज्या गर्भ संभवा मारिफात म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नामान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. ये मोरये पाप खत नातल्या तुज्या गर्भ संभवा मारिफात म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 13 वाक्य 44-52 मुसर. सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचे राज एक जाळा बरी. ते दर्यांत उडयतस सर जिन्साची मासली तांतूं सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेतेले आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून. वय, जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी.
तो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. वावराक कामागारांची विंसवण करतना बऱ्यांतल्या बऱ्यांक शातिवंत अणभोग आशिल्ल्यांक विंसून कामाक घेता आनी हेरांक भायर धाडटा. हेंच आयच्या वाचपांत आमी पळयता. जेजू सर्गराजा विशयांत शिकोवन दिवन जाळाच्या ओपारी मुखांत्र बऱ्यांक आनी खोट्यांक विंगड करतात म्हणलें समजोवन अंतकाळा विशीं जागयता. कुंभार वावुरतना आयदान पाड जाल्लें पळयता आनी तेच मातयेंत परत वावराक लागता तें पळोवन जेरेमिया हेंच दृश्यांत इस्रायलाक दिवन बरी रूप दिल्ली मनशां जावन जियोंक उलो दिता. सर्गींच्या राजाचें वर्णन आयचे सुवार्तेंत आसा. सोमी एका मोलादीक दिरव्याक आनी अदीक मोलाच्या मोतयाक सरी करता आनी त्या राजांत जायत्यांक रिगोवंक अवकाश मेळटलो म्हूण ओपारी मुखांत्र कळयता. सोम्यान सर्गींचे राज दिरव्याक आनी मोतयाक सरी केल्ल्याचो अर्थ ताचो सांदे जावच्याक संवसारी गिरेस्तकाय लाभता म्हणूनय बगार जे कोणाक सर्गींच्या राजाचीं दारां उगडटात ताका हेर कसलीय संवसारी गिरेस्तकायेची गरज म्हूण भोगना. सोम्याची उतरां सर्गार दिरवी पुंजया ह्या चिंतपाक बोळ दितात. देखूनच साबार जाणांनी देवाच्या राजा खातीर संवसारी गिरेस्तकाय सांडोवन सोम्या खातीर आपणाकच अर्पिलां. जिणेच्या हर घडयांनी देवाचें राज सोदूंक आमकां आपोवणें आसा. जायते तांतूं रिगोवंक प्रयत्न करतले तरी हो अवकाश बऱ्यांक आनी नितळ काळजांच्यांक मात मेळटलो म्हणलें सत आयच्या ओपारींत आसा. सांत पाद्रे पियोच्या मानाक नोवेन. भाग्यवंत पाद्रे पियो बापा, प्रकाशभरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पसत माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझ्या आसिसीच्या त्या दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत चडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियोंक सदा कुर्साचो कुरव जोडलोय. क्रिस्ताचे कश्ट ते कुडीर व्हांवोन देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगोन शांतीचे हातेर जालोय. सांत पाद्रे पियो आमा पसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव जावचे खातीर देवा, तुवें कापुचीन याजक सांत पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशेष तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनतेन आमी अत्रेगान मागता, ही कृपा आमकां दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या महिमेक पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू, तुवें सांगलाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. अबळे हांव बोडयतां, सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. अबळे बापा कडेन तुजे नांवी मागता तें म्हाका तूं फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतल्या थंय दया दाखय नासता रावचें तुका असाध्य. आमचेर निर्भागी पात्यांचेर तुजी काकुळत दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मोरयेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पासत विनंती कर. साम पियो आमा पासत विनंती कर. साम पियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर. साम पियो बापयक आवयक खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पासत विनंती कर. साम पियो कश्टा अनवारांत तिरासाण सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती कर. साम पियो देव आपोवण्यांत तिरासाण सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती कर. साम पियो फ्रांसीस आसिसीच्या पाटलावदारा आमा पासत विनंती कर. साम पियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर. साम पियो सोम्याच्या पाशावाच्या गायांनी नेटयल्ल्या आमा पासत विनंती कर. साम पियो
येवकरिस्तांतय भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो प्राचित मुखांतर ना वाडलेल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो कुमसारीच्या साक्रामेंता मुखार बापाची काकुळत दाखयिल्ल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पासत विनाती कर सांपियो वडिलांक खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो मागण्यांत तिरासाण सांबाळलेल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो बापाच्या महिमे खातीर जियेल्ल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरलेल्या आमा पासत विनाती कर सांपियो पिडेस्तांच्या भलायकेच्या दायसा आमा पासत विनाती कर सांपियो गरजेवंताक तक्षण पावच्या आमा पासत विनाती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा आमा पासत विनाती कर सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनाती कर सांपियो आमा पासत विनाती कर क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फौसवचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपोवणे दिवन विविध कुरपे देण्यांनी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकांच फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासाणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यांनी भर म्हूण आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. सांपाद्रे पियोच्या मनाक मग्ने. बो पवित्र देवा, तुवें 20व्या शतमानांत इटलींत जियेल्ल्या कापुचिनियाजाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें बाग फावो केलें. ताचे विनतेन कितें हांव अत्रेगान मागता ती कुरपा दया कर आनी सर जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या महिमेंत पावची कुरपा तूं आमकां फावो कर. आमेन. मोगाच्यानो आयच्या ह्या मागण्या वेळी प्रत्येक जावन मणिपुरांत शांती येवच्या खातीर आमी आतां मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रत्येक तरान आमी आतां मागया. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत साबार भाव भयणी तांचो मोलादीक वेळ सोम्या संगी खर्चूंक आमचे संगी आयती आसात. सर्व तांच्या इराद्या खातीर, सर्व तांच्या तेसांवा खातीर आनी तांकां बळ भलायकी लांबावक मेळचे खातीर, तांच्या कुटुंबांत समाधान वाडचे खातीर आमी आतां सर्वेस्परा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव
तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. जुलयाची 30 तारीख, सांत पीटर क्रिसोलोगस. 5व्या शतमानांत रोम राजाचें प्रधान शहर अस्तंतेचे रावेन्ना जावन आसलें. रावेन्नाच्या आर्चबिस्पा पैकी विन्सनार आर्चबिस्प सांत पीटर क्रिसोलोगस जावन आसलो. प्रसंग दिवच्यांत गणगणीत आपल्या शिकवणेंत आनी पवित्र सभेच्या अधिकारांतय पवित्र सभेक अप्रतिम खालपण ताच्या गोळीकपणाची विशेष लक्षणां जावन आसली. युटिक्स हेरेतिकांच्या एक सैमवादाक फावो ती जाप दिवंक ताची ही लक्षणां कुमोक जाली. इटलीच्या इमोला गांवांत वाडोवन थंयसरच शिकापकन दियाकोन जावन आसतनाच पीटर बिस्प जालो. रावेन्नाच्या लोकांक उर्बेस्त गवळीकपण दिल्लो हो बिस्प आपल्या लोकांक तवळ तवळ येवकारिस्तांत वांटेली जावंक उलो दितलो. नव्या वर्साच्या मस्त्याच्या आचरणा विरोध ताणें दिल्लो नावार्दीक संदेश जावन आसा. सैताना सोवे मजा मारता तो क्रिस्ता सोवे संतोष पावोवंक सकाना. ताच्या बरपा पैकी आजून वाचूंक लाभच्या 176 बरपांनी नवें चिंतप कांय ना तरी दिसपडत्या जिवनाक लागू जावची गरजेची नैतीक तत्वां आनी 5व्या शतमानांत रवेन्नाच्या क्रिस्तांव जिविता विशयांत वाचूंक मेळटा. ताच्या प्रसंगांनी आटापण आसलेल्या खऱ्या गजाली खातीर 1729 इसवेंत पापा बेनेडिक्ट 13व्यान ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हणलें बिरूद दिलें. जाणवाय आपणावचें चिंतप ताच्या शिकवणेचो विशय जावन आसलोच ताची एक विशेशता. ताची उतरां ताच्या आयकोप्यांतय बदलावण हाडटली. अशें ताका क्रमेण क्रिसोलोगस म्हणजे भांगराळ्या उतरांचो म्हणलें नांव पडलें. सांत पीटर क्रिसोलोगस 450व्या वर्साच्या डिसेंबर 2 तारखेर मरण पावलो. रावेन्नांत ताणें उबारलें मोझाईक कोपेल आजुनी आसा. नियाळ पवित्रपणाच्या मुस्तायकेंत तुमकांच नेसा. निश्कळपणाचो नाडो तुमच्या पेंगटाक बांद जावं दी. क्रिस्त तुमच्या माथ्याचें दांपण, क्रिस्ताचो कुरीस तुमच्या मुखामळाचें रक्षण जावं. दैवीक जाणवयेचो साक्रामेंत तुमच्या हृदयांत रिगो. तुमच्या मागण्याचो परमळ सदांच वयर चडोवन दी. सांत पीटर क्रिसोलोगस. जिणयेच्या सरदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सरदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. जिणयेच्या सरदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना.
जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन.